नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। खर विरोधा उपरांत इंडोको रेमेडीजान वादग्रस्त नोकर भरती मुलाखत केली रद्द। मुख्यमंत्र्याक दिले तशें पत्र। पांयावयल्या गांठींचेर आतां जीएमसीत लेजर तंत्रज्ञानावरवीं आधुनीक उपचार। नव्या KP1 KP2 वेरियंटा विशीं भिवपाची गरज ना। डीन दोतोर शिवानंद बांदेकराची म्हायती। स्वाती मालेवाल प्रकरणात केजरीवाल ओग्गी कित्याक? दिल्लीकार विचारतात म्हाका प्रश्न। प्रचाराक दिल्ली गेल्ले कडेन गोंयचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची केजरीवालाचेर खर टिका। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे केजरीवाला वयल्या टिकेचेर गोंय आपाचे फुडारी चाळवले। भाजपाचेच मंत्री एंटी वुमन बाबूश मोन्सेराताच्या गुन्यांवांचोय वाचलो पाडो। नव्या फौजदारी गुन्यांवा विशीं गोंयांतल्या पत्रकारांक मार्गदर्शन। ह्या कायद्यांक लागून आरोपींचेर कारवाय जातली आनी खर आनी सोपी, म्हणटा IGP ओमवीर सिंग। कोकण रेल्वेची फुकट प्रवास करप्या आड खर मोहीम। दंडांतल्यान आतां मेरेन सगळ्यांत चड 2.69 कोटी रुपया वसूल। आनी आतां खबरो विस्तारांत। गोंय प्लांटा खातीर इंडोको रेमेडीज फार्मा कंपनीन मुंबय बोईसर हांगासर आयोजीत केल्ली नोकर भरती मुलाखत निमणे खर विरोधा उपरांत रद्द केली। कंपनीन तशें पत्र मुख्यमंत्र्याक दिलें। बुधवारा दीसभर ह्या विशया वयल्यान विरोधकांनी सरकाराक टिकेचे धनी केल्ले। इंडिको रेमेडीज हे फार्मा कंपनीन गोयच्या प्लांटा खातीर बोईसर मुंबय नोकर भरती मुलाखत आयोजीत केल्ली। 24 आनी 25 मेक नोकर भरती मुलाखतीचें आयोजन केल्लें। ही गजाल कळटनाच गोयचे विरोधी पक्ष गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस, RG आनी आपाच्या फुडाऱ्यांनी सरकाराचेर आनी मुख्यमंत्र्याचेर खर टिका केल्ली। इंडोको ही एक गोंयची फार्मास्युटिकल कंपनी आनी बोईसर म्हणटा ते महाराष्ट्रान 24 आनी 25 तारखेक जॉब इंटरव्यूज कंडक्ट करपा खातीर एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज केला। आनी हे जॉब कसले? क्वॉलिटी अश्युरन्स, जंय M.Pharm जाय पडटा, नाजाल्यार MSc बायोटेक्नॉलॉजी जाय पडटा, B.Pharm जाय पडटा, क्वॉलिटी कंट्रोल जे BSc नाल्यार MSc केमिस्ट्रीन जाय पडटा, मायक्रोबायोलॉजी ऑफिसर PSc नाल्यार MSc मायक्रोबायोलॉजी जाय पडटा, आनी प्रोडक्शन एक्झिक्युटिव्ह फक्त डिप्लोमा नाल्यार BSc नाल्यार B.Pharm जाय पडटा। सो ह्यो सगळे कोर्सीस गोंयांत आमी कंडक्ट करतात। ही एक गोंयची फार्मास्युटिकल कंपनी महाराष्ट्रान वचून एडवर्टाइजमेंट रिलीज करता आनी गोंयचो सरकार ओग्गी आहा, गोंयचो सरकार बिजी आहा इलेक्शनांनी। ही असली फकाणां चलची ना आनी गोंयांत गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळूंकूच जाय। आज एक एडवर्टायज आमी पळयल्या, ती म्हणल्यार गोंयची एक फार्मा कंपनी इंडोको फार्मा ही रिक्रुटमेंट करपाक सोदता महाराष्ट्रान। ही इंडस्ट्री आसा गोंयांत। ही फार्मा इंडस्ट्री गोंयचें उदक वापरता, गोंयची जमीन वापरता, आमचे एअर पोल्युशन गोंयकार फेस करता, आमचे गोंयचे रस्ते, गोंयची इलेक्ट्रिसिटी ही कंपनी वापरता। हो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर जो बर्डन आसा तो हे कंपनी अश्यो कितल्योश्योच फार्मा कंपनी घालता। अशें आसतना हे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम गोंयचे सॉल्व करचे सांडून महाराष्ट्राचे सॉल्व करपाक पळयता आनी महाराष्ट्रान इंटरव्यू करता। ते बी जॉब कसले? जॉब क्वॉलिटी अश्युरन्स, क्वॉलिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन एक्झिक्युटिव्ह, म्हणल्यार जे जॉबा खातीर M.Pharm, B.Pharm और BSc MSc क्वॉलिफिकेशन आसता, जे आमच्या गोंयांत हे कोर्सीस चलता आनी गोंयांत हे एज्युकेशनूय आसा आनी गोंयांत हे सेक्टरांच्यान भायर सरलेले कितलेशेच भुरगे अनएम्प्लॉयड आसा। गोंयांत बेकारी ही दिसान दीस वाडत आसा। गोंयकार आमचे भुरगे शिकून बेकार जायत आसा आनी हांगा जे प्रायवेट कंपनीज आसा तेंची दादागिरी ही गोंयांत कितलीशीच वर्सां चलत आसा आनी आतां चड वाडलेली आसा। हो BJPचो गव्हर्मेंट जो वोकल फॉर लोकल म्हणटा, स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा, विकसीत गोंय म्हणटा, हे विकसीत गोंय न्हू, हे विकसीत गोंय म्हणजे विकसीत म्हणजे आमी विकता म्हणटा पळय तशें विकसीत गोंय जाल्लेलें आसा, नॉट विकसीत गोंय। हेंच्यांनी आमचे एक जॉब्स आयज मायग्रंट्सांक विकलेल्या। आयज आमी एक एड पयली एका फार्मा कंपनीची, ती कंपनी जावन आसा इंडोको। हेच्याय पयली ह्या कंपनीन खूबशे अशे एडवर्टाइजमेंट घातलेले आसा जेतून ह्या कंपनीचे रिक्रुटमेंट जाता महाराष्ट्रान।
सो आमी ह्या कंपनीक सांगपाक सोदता की तुम्ही जी आयज एड घातल्यार आनी रिक्रुटमेंट जे करपाक सोदता पळय ते तुम्ही कॅन्सल करचे. जे इंटरव्यूज आसा पळय ते कॅन्सल करचे. आमी तुमकां 24 वरांचो टायम दिता. गोंयांत तांचे ऑपरेशन्स आसतना, गोंयांत तांचे मॅनपावर नीड्स आसतना ते इंटरव्यूज आनी ताजे एडवर्टायजमेंटां गोंयच्या भायर करतात, महाराष्ट्रान किंवा आनी खंय करतात आनी थंयच्या लोकांक हांगा घालता. ताजेर म्हाका दिसता हाजेर सरकाराची जी अपयश आसा तातूंत सारकी कळिल्ली आसा. आज गोंयांत स्पेशली युथा खातीर बिगेस्ट इशू इज अनएम्प्लॉयमेंट. जे थोडे नवे इंडस्ट्रीज काय भारतीय जनता पार्टी सरकारान हाडूंक ना. जे इंडस्ट्रीज आसा तातूंत सुद्दां गोंयकारांक नोकरी मेळना. शिकिल्ले आसून, डिग्री आसून, सगळे क्वॉलिफिकेशन आसून सुद्दां डिग्री मेळना आनी भायल्या लोकांक तांकां प्रेफरन्स मेळटा. दिसभर ह्या विशया वयल्यान सरकाराचेर टिका जाले उपरांत निमणे कंपनीन ही नोकर भरती मुलाखत रद्द करपाचे पत्र मुख्यमंत्र्याक दिलें. आयज एक एडवर्टायजमेंट येयल्ली, इंडिको कंपनी ही जी गोंयांत एक कंपनी आसा त्या कंपनी खातीर रिक्रुटमेंटाची ती एडवर्टायजमेंट आसली. पूण ही एडवर्टायजमेंट जी आसा ती महाराष्ट्रान आसली आनी महाराष्ट्राच्या भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर जे कोण ह्या कंपनीन काम करपाक इच्छूक आसा तेंच्या खातीर ही एडवर्टायजमेंट आसली. आनी ह्या एडवर्टायजमेंटाक लागून बोवाळ पडलेलो. आयज दिसभर वेगवेगळ्या फुडाऱ्यांनी तेचेर कमेंट केल्लेले. विजय सरदेसाय आसतले, मागीर काँग्रेसीचे सुनील कौठणकर आसतले, तशेंच मनोज परब आसतले. ह्या वेगवेगळ्या फुडाऱ्यांनी कमेंट करून हेचेर विरोध दर्शयल्लो आनी एक बोवाळ घातलेलो की कंपनी गोंयांत आसतना गोंयकारांक संदी न दिता गोंया भायल्या भुरग्यांक रिक्रूट करता हो त्यांच्या विरोधाचो सूर आसलो. सो ह्यो सगळो बोवाळ जाल्या उपरांत आत्तां आमच्या कडेन एक लायव्ह अपडेट येयला. ती लायव्ह अपडेट म्हटल्यार इंडिको कंपनीन ही जी इंटरव्यू आसा ही कॅन्सल केल्लेली आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पांयांचेर येवपी गांठींचेर उपचार घेवपा खातीर आतां तुमकां गोंया भायर वचपाची गरज पडची ना. ह्या दुयेंसाचेर गोंयांतूच उपचार घेवप शक्य आसा. गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत ह्या गांठींचेर लेझरा वरवीं आतां उपचार जातले. जीएमसीचे डीन दोतोर शिवानंद बांदेकर हाणें सांगलें. पांयावेल्या गांठींचेर आतां गोंयकारांक गोंयांतूच उपचार घेवप शक्य जातले. ह्या दुयेंसाचेर उपचार करपा खातीर जीएमसीन हायटेक यंत्रणा हाडल्या अशी माहिती जीएमसीचे डीन दोतोर शिवानंद बांदेकर हांणी दिली. महत्वाची गजाल म्हळ्यार पांयार गांठी आशिल्ल्या 10 दुयेंतींचेर एका दिसाक उपचार करप शक्य आसा खंय. This press briefing is to announce a new facility which is a cutting edge technology in the treatment of varicose veins, which has been started in Goa Medical College. And with me I have Dr. Pawan Kumar, who is an expert interventional radiologist. So the incidence of varicose veins in state of Goa is almost 20 to 25%. We can average do 10 patients, but what happens, we have a separate now cath lab for only peripheral vascular disease. This is the only medical college which has a separate cath lab for other vascular diseases. So there are some life-threatening diseases called as aneurysms. So if we do them, that cath lab remains busy. That's why he is saying that he has done 4 because other cases were more emergency. But if there are no emergencies hard pressing on that day, he can easily do 10 patients per day. गोंयांत कोरोनाच्या KP1चे 4 जाल्यार KP2चे 12 दुयेंती मेळिल्ले. सगळे दुयेंती बरे जावन घरा गेल्यात. ताका लागून कोविडाच्या नव्या व्हेरियंटा विशीं भिवपाची गरज ना अशें दोतोर धवल फातर्पेकार हांणी सांगलें. 30 samples which were sequenced at Azilo Hospital under the department under the DHS, that is the North Goa District Hospital. 30 samples, out of which 1 sample was found to be KP1 positive and 11 samples were to be found of KP2 positive. Now this KP1 sample is prevalent all over India, the recent outbreak, but the virulence of this KP1 is low. The transmissibility is similar because it's an Omicron variant, so the transmissibility is same as the Omicron type. But the virulence is lower than the predecessor, that is the Delta variant. It's much more less as compared to the Omicron variant, which was in the 3rd phase of the COVID pandemic. So incidental finding, Not focused finding. Focused finding. Just for 1.5 months. So period also is a very big period. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
आम आदमीच्यो राज्यसभा खासदार आनी दिल्ली महिला आयोगाच्यो आदल्यो अध्यक्ष स्वाती मालिवाल हांकां मारपेट केल्ले प्रकरण सध्या बरेच गाजता. हाचेर भाजपान आयज नवी दिल्लीत जोड पत्रकार परिशद घेवन आम आदमी पक्षाचेर आनी केजरीवालांचेर फारार फार सोडले. स्वताच्या पक्षाच्या महिला खासदाराची स्वताच्याच घराकडेन स्वताचोच निजी सचिव मारपीट करता हे आयकून सगळ्यांकूच अजाप दिसतले, पण हे खरे प्रत्यक्षान घडला अशें आयकुपाक येता. 9 दीस आदी आम आदमीच्यो राज्यसभा खासदार आनी दिल्ली महिला आयोगाच्यो आदल्यो अध्यक्षा स्वाती मालेवाल हांची दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या घरांत तांचोच निजी सचिव विभव कुमार हांणी मारपीट केली. कथीत मद्य घोटाळ्याक लागून पयलींच बदनाम जाल्ल्या आम आदमी पक्षाक आता स्वाती मालेवाल प्रकरणाक हाताळप कठीण जाल्ल्याचे दिसून येता. पण ह्या प्रकरणात भारतीय जनता पक्ष मात मालामाल जाल्ल्याचे पक्षाच्या फुडाऱ्यांची देहबोली पळयतूकच दिसून येता. या प्रकरणाचेर आनीक उजवाड घालीत भाजपान आयज नवी दिल्लीत जोड पत्रकार परिशद घेवन आम आदमी पक्षाचेर आनी केजरीवालाचेर फारार फार सोडले. स्वाती मालेवाल प्रकरणात केजरीवाल ओगी कित्याक? केजरीवाल स्वाती मालेवालाचेर दबाव हाडून प्रकरण चेपोवंक सोदता म्हण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत भाजपाचो राष्ट्रीय मणियारो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदीचो दिल्लीन घेतिल्ले जोड पत्रकार परिशदेन केजरीवालाचेर आरोप कि 9 दिन से ये जो स्वाति मालिवाल केस में दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ भी क्यों नहीं बात कर रहे हैं, वो चुप क्यों बैठा है, उस किस कारण चुप बैठे हैं, उन्होंने कुछ तो इस बात पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए. मुझे लगता है कि इस तरह से जो स्वाति मालिवाल की केस में केजरीवाल जी की चुप बैठना वो खुद सब कुछ बता देता है. अभी आम आदमी पार्टी ये आम आदमी पार्टी बची नहीं है. दिस इज एन एंटी दिल्ली एंटी वुमेन पार्टी हो गई है. इट इज एंटी दिल्ली एंटी वुमेन पार्टी बन गई है. जो उन्हीं की एक सांसद 20 साल से केजरीवाल की सहयोगी और मुख्यमंत्री के 120 करोड़ के शीश महल पर उनके उत्पीड़न होता है, उनके ऊपर एक अत्याचार होता है और खुद उस घर के मुखिया यानी वो तो गवर्नमेंट हाउस गवर्नमेंट बंगलोज है और उसमें जो उत्पीड़न होना और उसके ऊपर जो सीएम कुछ न बोलना, वो कुछ भी बात न करना, ये तो बहुत ही बेशर्मी जैसी बात है. और 3 दिन के बाद जब फिर विभव कुमार जो केजरीवाल के पहले पीए रह चुके थे, उनको खुद केजरीवाल अपने गाड़ी में लेके सीएम हाउस से लखनऊ लेके जाते हैं, ये क्या दर्शाता है? मुझे लगता है कि केजरीवाल खुद होके इस कॉम्प्रोमाइज करने के लिए स्वाति मालिवाल पर प्रेशर डाल रहे हैं और इसी तरह से उन्होंने सोनी मिश्रा जी के मामले में भी किया था. तब सोनी मिश्रा जी ने नरेला के आम आदमी के विधायक के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन केजरीवाल द्वारा कॉम्प्रोमाइज करने की सलाह के बाद उसने आत्महत्या को मजबूर होना पड़ा. स्वाति मालिवाल को एक पूर्व पीए जो उत्पीड़न करता है और विभव कुमार यानी किस हैसियत से जो सीएम हाउस पे रहता है, इसका भी आंसर मुझे लगता है केजरीवाल ने देना पड़ेगा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 1 जुलयाच्यान लागू जावपी नव्या कायद्यांक लागून उण्यांत उण्या वेळात खटल्यांचो निकाल लावपाक मजत जातली. पळून गेल्ले गुन्यांवकार देशा भायर लेगीत खंयच लिपून रावपाक शकचे नात अशें पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग हाणें सांगलें. For Press Information Bureau, I welcome you all the media persons, police persons. नए कानूनों में किस प्रकार से हम जनता तक अपनी बात पहुंचाएं ताकि 1 जुलाई से पहले जनता भी इस योग्य हो जाए कि इन नए कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में देश में कोई तकलीफ ना हो. इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है और वी वर वन अमंग्स द पायनियर. गोवा वाज वन अमंग्स द पायनियर बिकॉज ऑफ यू पीपल दैट पीपल हैव कम टू नो दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट न्यू लॉज. के तारीख पे तारीख बॉलीवुड मूवी का बहुत ही फेमस डायलॉग था. इस पर भी इस नए कानून ने
बंधन लगा दिया है। 3 बार से ज्यादा कोई भी एडवोकेट, चाहे वो डिफेंस हो या प्रोसिक्यूशन है, एडजर्नमेंट नहीं दे सकते। भगोड़े जो बड़े बड़े अपराध करके देश से भाग जाते थे, या गोवा से भाग जाते थे, या डिस्ट्रिक्ट से भाग जाते थे, और उनके अभाव में ट्रायल शुरू ही नहीं हो पाता था, अब उसके लिए भी कानून है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यदि कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है तो उसके एब्सेंस में ट्रायल कंटिन्यू करेगा एंड कोर्ट कैन गिव द जजमेंट एंड वर्डिक्ट बेस्ड ऑन द अवेलेबल एविडेंस। एक और बड़ा काम हो रहा है, वो है देश में 90 राष्ट्रों के साथ में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का टारगेट है, और विद इन 1 ईयर मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है, यूएन के तमाम मेंबर्स के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होगी। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यहां से भाग करके दुनिया में कहीं छिप नहीं पाएगा। ये नए कानून की ताकत है। नए कानूनों के इंप्लीमेंटेशन में भी टेक्निकल ग्लिचेज आएंगी। मैं ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल सीमलेसली इसको इंप्लीमेंट कर देंगे, लेकिन शुरुआत करने के लिए भारत सरकार से हमको 14 करोड़ रुपए ऑलरेडी अप्रूव हो गया है, और करीब इतना ही पैसा हमें स्टेट गवर्नमेंट से मिल जाएगा, जिसका सीएम साहब ने एग्री कर लिया है, बहुत जल्द हमें मिल जाएगा। और हमें यकीन है कि आप सबके साथ में मिलकर के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नए कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि जिन केसेस में भी 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, वहां पर फॉरेंसिक टीम मतलब एक्सपर्ट टीम का आना कंपल्सरी है, और उनको एविडेंस रिकॉर्डिंग वहीं पर करनी है। कोकण रेल्वेन खर तिकेट तपासणी करपाचेर भर दिला। ह्या तपासणीक लागून फाटल्या एप्रील म्हयन्यांत वट्ट 15,129 तिकेट नासतना रेल्वेन प्रवास करपी प्रवाशांक ख्यास्त फर्मायला। कोकण रेल्वेन आतां मेरेन ह्या दंडांतल्यान सगळ्यांत चड म्हणजे सुमार 2.69 कोटी रुपया वसूल केल्यात। रेल्वे प्रवाशांनी योग्य आणि वैध तिकेट काढून प्रवास करचो अशें आवाहनूय कोकण रेल्वेन केलां। Konkan Railway has been continuously conducting intensive ticket checking drives in the trains as well as all of its stations. So as a result of this, in the April 2024, total 15,129 irregular travelers, unauthorized passengers were detected, and a penalty of rupees 2.69 crores was collected from that. This is the highest ever fine collected from unauthorized illegal travelers over Konkan Railway. Konkan Railway urges the passenger to travel with proper valid journey tickets, or if at all they are visiting station, they should buy a proper platform ticket. बुधवारा पणजे सांसारीक जैव विविधताय दीस मनयलो। ह्या दिसा निमतान खासा ड्राफ्ट प्लान तयार केला आणि ह्या प्लॅनाचे नाव बी पार्ट ऑफ द प्लॅन अशें आसा। जाल्यार जैव विविधतायेचो फुडल्या पिळगे खातीर आमी कसो सांबाळ करूं शकता आणि जैव विविधता संवर्धन करतले जाल्यार कितें करपाक जाय हाचेर गोंय राज्य जैव विविधतायेचे सचिव प्रदीप सरमुकादम हाणें उलोवप केलें। आयचे दिसा आमी बी एक कार्यक्रम दवरला आणि दर वर्सा आमी मोठ्या दबाज्यान दवरताले, पूण ह्या फावटी आमी एक ऑनलायन मोडान दवरला लोकां खातीर। पूण आमी ओनूचो जो थीम आसा तो ओनूचो जागतीक थीम आसा बी पार्ट ऑफ द प्लॅन। हाचो अर्थ कितें, बायोडायवर्सिटी सांबाळ्ळे जाल्यार आमी सुखी किंवा सुरक्षीत उरतले, की बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल फूड वेब किंवा जी जैवीक साखळी आसा ताचो आमी एक म्हत्वाचो घटक। सो जर आमी सुरक्षीत उरपाक जाय जाल्यार बायोडायवर्सिटी उरपाक जाय। फ्रॉम फूड टू मेडिसीन सगळें आमकां बायोडायवर्सिटींतल्यान मेळटा। सो आमी प्लॅन कशें करपा जाय। सो एक जगाचो प्लॅन आसा, ताका पोस्ट 2020 ग्लोबल फ्रेमवर्क म्हणटा, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अशें म्हणटा ताका। त्या प्रोटोकॉला अंतर्गत सगळ्या जगान 175 सादारण एक्शन पॉयंट्स घेतल्या, 23 टार्गेट घेतल्या जगान। त्या टार्गेटाक आमचो देशूय कटिबद्ध आसा, आणि देश जेन्ना आमचो 2 वर्सांनी रिपोर्ट करतलो की आमी कितें अचीव केलां, तेन्ना आमच्या राज्यांतल्यानूय आमी अचीव करपाक जाय। सो लँड यूज प्रोटेक्शन आसूं, हॅबिटेट प्रोटेक्शन आसूं, नुस्त्याचें संवर्धन आसूं किंवा झाडांचें संवर्धन आसूं, पशु प्राणी पक्षी हांच्या संवर्धनाचो आमच्याय बी राज्यान एक प्लॅन केला तयार। ताका गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी स्ट्रॅटेजी एंड एक्शन प्लॅन अशें म्हणटा। आयज त्या प्लॅनाचेर भितर चर्चा चालू आसा। गोंयचे जे विद्वान लोक आसा प्रत्येक क्षेत्रांतले ते बसून ताचेर चर्चा करून हो ड्राफ्ट प्लॅन तयार केला आमी।
हो आमी पब्लिकाक दवरतले, इन्स्टिट्युशनांक दवरतले आनी आयज ह्या प्लॅनाचेर चर्चा कित्याक अंदूचे थीम बी पार्ट ऑफ द प्लॅन आनी हो प्लॅन आमी सगळ्यांनी तो समजून घेवपाक जाय, तातूंत सहभागी जावपाक जाय आनी त्या प्लॅना अंतर्गत आमचे कोस्टल प्रोटेक्शन कशें करतले, फाल्यां हुंवार आयलो जाल्यार आमी कशें मँग्रूव म्हत्वाच्यो, तातूंत मागीर आनी कितें आमी लागवड करपाक शकता, बांबू लावपाक शकता काय गटाय करपा खातीर, आनी कितें आमची झाडांची नेटीव प्लांट्स कशी संवर्धन करपाची की जेणे करून आमचे प्राणी संवर्धन जाता, असो सगळो विशय आसा. बुधवारा कोलवाळे हावसिंग बोर्डात कुशिल्ल्या अवस्थेत एका बायलेची कूड सापडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ती कूड शर्मिला गावडे ह्या 43 वर्साच्या बायलेची आशिल्ल्याचें सामकार आयलां. कोलवाळे पुलिसांनी येवन घडणूक थळाचेर पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. हांवें पळयलें ऑलरेडी पुलीस प्रेझेंट आसले कॉल स्पॉटाचेर. आमी इमिडिएटली डोर ब्रेकर काडलो आनी डोर ब्रेक करून भितर एंटर केले जाल्यार ती डेड बॉडी डिकम्पोज जाल्ली. तिची नांव आसा शर्मिला गावडे, एज 43 आनी हँड ओवर केली PSI सुभाष गांवकर. ओके. तुमची कोण ती? माझी बहीण. बहीण ती म्हणजे कितले दीस भितर आसली? आमी येयन आसले ते आमकां येयन आसले आई आसली म्हाका आई ते अशें म्हणजे आई ते बेश्टे पांयांनी भोंवताले हें करताले म्हणटकूच हांवें आई घरा कडेन येयली. ती 85 ती सारकी आतां मरांक पावल्या. काल सुद्दां तिका हांवें डेली हॉस्पिटलांत म्हणटकूच हेका आमी पळोवंक. ओके. ही हांगासर फ्लॅटान दोगात रावताली, आई आनी तुमची भयण रावताली. ओके. मागीर तुमकां केन्ना कळलें? आमकां आयजच फोन केलो. हां, आयजूच तुमकां कळलें? मागीर पुलीस येयले? तुमी कंप्लेन केली पुलिशेक? आमी आसा हावसिंग बोर्ड कोलवाळे हांगासर आनी हांगासर एका फ्लॅटांत एक फिमेल डिकम्पोज डेड बॉडी सद्या सांपडलेली आसा. कोलवाळचे PI विजय राणे आनी त्याच प्रमाणे PSI सुभाष गांवकर तशेंच पुराय टीम हांगासर पंचनामा खातीर पाविल्ले आसा. जी डेड बॉडी जावन आसा ती शर्मिला गावडे आनी 43 years old ही बायल जावन आसा. सद्या ह्या फ्लॅटाचे जे दार आसा ते भितरल्यान लॉक आसल्या कारणान म्हापशेचे फायर टीम सद्या हांगासर पाविल्ले आसा आनी दार ओपन करपाचे कामाक सद्या सुरवात जाल्ली आसा. ह्या सगळ्याचेर अपडेट गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असो. बायलांची छळणूक करपी मंत्री भाजपाच्याच मंत्रिमंडळात आसा तेन्ना आम आदमी पक्षाक एंटी वुमन पार्टी म्हणपाचो अधिकार ना अशी जाप आपान भाजपाक दिला. दिल्लीक वचून आम आदमी पार्टीक एंटी दिल्ली आनी एंटी वुमन पार्टी असो आरोप मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्लो. हाचेर आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायकान सणसणीत जाप दिली. मंत्री बाबुशाची प्रकरणां वाल्मिकीन वयर काडली. दिल्ली प्रचारा वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक आपाची खासदार स्वाती मालेवाल हांकां आपाच्याच निजी सचिवान केल्ल्या मारहाण प्रकरणात आम आदमी पार्टी एंटी दिल्ली आनी एंटी वुमन पार्टी असो आरोप केल्लो. ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान ओग्गी रावप म्हटल्यार लजेची गजाल अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटिल्ले. हाचेर आपान जाप दिल्या. आपाक एंटी वुमन पार्टी म्हणचे पयलीं मणिपूर जाल्ल्या बायलांच्या अत्याचाराचेर भाजपान पयलीं उलोवचें. भाजपाच्याच ब्रिज भूषण सिंगान केल्ल्या रेसलर चलयांच्या छळणुकाचेर भाजप ओग्गी कित्याक रावलो. लैंगीक अत्याचाराची केशी आसपी बाबूश मोन्सेराताक लेगीत तुमी मंत्रिमंडळात आस्पावन घेता जाल्यार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक आम आदमी पक्षाक एंटी वुमन पार्टी म्हणपाचो कांयच अधिकार ना अशी सणसणीत जाप आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायकान दिली. आज गोंयान इतलेशेच इशू आसा पूण आपली सगळी जबाबदारी सोडून गोंयचो मुखेलमंत्री दिल्लीक फक्त कॅम्पेनींग करपाक गेल्लो आसा आनी थंय कॅम्पेनींग सुद्दां खंयच्या मुद्द्याचेर न्ही, फक्त एक अपशब्द वापरून आम आदमी पक्षाक आनी अरविंद केजरीवालाक गाळी घालपाची कॅम्पेनींग हांची. थंय वचून तो म्हणटा की आम आदमी पार्टी एंटी दिल्ली आनी एंटी विमेन पार्टी. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक याद करूंक सोदता की एंटी दिल्ली पार्टी जी तूं म्हणटा त्या दिल्लीच्या लोकांनीच ह्या पार्टीक 3दा मोठ्या संख्येन निवडून हाडिल्ले आसा आनी ज्या अरविंद केजरीवालाक तुमी एंटी दिल्ली म्हणटा पळय न्ही ताका ताजें काम जगभरांचे लिडर जावं ते युनायटेड नेशन्स जावं USAचे जावं UKचे जावं युरोपाचे जावं दिल्लीक येवन अरविंद केजरीवालाचें काम पळोवपाक येता. तुजें काम पळोवपाक गोंया कोण आयिल्ले आसा भायल्यार?
आनी एंटी वुमेन म्हणपाची तर तुमची मात सुद्दां लायकी ना. जी पार्टी मणिपुराच्या बायलांचेर कांयच उलोवपाक शकली ना, जी पार्टी ब्रिजभूषण शरण सिंगाक ज्यांनी आमच्या ऑलिंपीक विमेन रेसलर्सांचे छळ केले ताजेर कांयच उलोवपाक शकले ना, जी पार्टी प्रज्वल रेवण्णाचेर कांय उलोवपाक शकली ना, जी पार्टी जो मुखेलमंत्री तूं आसा ज्या बाबूश मनसराक पॉक्सो चार्जशीट जाल्लो आसा ताका तूं आपल्या कॅबिनेटान दवरता, तुमकां एंटी वुमन म्हणपाचो कसलोच हक्क ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापशागिरी ग्रीन पार्क जंक्शना कडेन मुख्य उदका पायपलायनीचो एअर वाल्व दुरुस्ते खातीर काडिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक व्हांवून फुकट गेले. दुरुस्तेक लागून उदका पुरवण बंद दवरल्या. एअर वाल्व बसोवपाचें काम सुरू आसा. आज शटडावन आसा. शटडावन म्हणटकूच उदीक आसोना लायटीचें काम चालू आसा म्हणून हे काम आमी करूं लागला. हे कामाक आमी हात घालचेच पडले. केन्ना जाल्यार आमकां पावसान बिवसान जाल्यार खाली जावचें ना, ती म्हणून आमी स्क्वायर वॉल घालता. ही स्क्वायर वॉल आसलेली भितर ब्रिजान गेली, कळ्ळें न्ही तुका, ताका लागून आमी स्क्वायर वॉल घालता. हे पायप फुटूं ना. काम चालू आसलें. काम चालू आसा. कितलो वेळ जालो आतां हे काम चालू आसा? ही आसोडा काम चालू आसा प्लस गिरी गिरी काम चालू आसा आनी हांगा आसा. कितले हेजे ते उदक हे 1000 लायन ही 1000 लायन. आतां आमी 250चे वॉल बसयता, स्क्वायर वॉल 250चे बसयता. 250 केन्ना मेरेन जातले कंप्लीट? आतांपर्यंत कंप्लीट जातले बाय. तशें बेगी जातले, कित्याक उदीक बंद जालें की ना रोखडें वेल्डिंग जातलें. वेल्डिंग करूं जाय ताका. सो पयलीं आतां उदीक बंद करपाचें तुमचें बंद आमी सकाळी केला बाय. ही पायपांतलें उदीक हे पळय आतां आसनोडच्यान हे कलंगूटच्यान पर्वरीचें उदीक सगळें हांगा येता आनी सार्जेन घर ते ग्रावंड आसा न्ही, ग्रावंडा कडल्यान हांगा हे उदीक स्टॉक आसता. ताका लागून ते लो लेवल देंवले पळय आनी मातशे टायमान उदीक काबार जाताली. अशें एरिया बी खंयच्या एरियेन? एरिया सगळे कडेन बंद आसा बाय उदीक. पावतलें उदीक? फूल बार्देश बंद आसा उदीक. ओके. सो आयज अख्ख्या बार्देसान उदीक ना? बार्देशान ना. आतां शटडावन घेतला, ताका लागून ते काम करूं लागला. नमस्कार, आमी आसा ग्रीन पार्क गिरी जंक्शन हांगासर आनी हांगासर जेन्ना आमी पावले तेन्ना अशें कळ्ळें की हांगासर जो मेन उदकाची जी पायपलायन आसा तेंच्या उदीक हांगासर वर रस्त्याचेर पावत हजारो लिटर उदीक वेस्ट जाल्लें दिसतालें येयलें. जेन्ना हांगा पावले तेन्ना जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेजे कडल्यान आमी त्या उदका बद्दल त्या पायपलायना बद्दल जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना तेंच्यांनी आमकां अशें सांगलें की जी उदकाची पायपलायन आसा ती फुटोवना, पण आयज शटडावन असल्या कारणान जी मेन उदकाची पायपलायन आसा तेजी खंय तरी रिपेर वर्क चालू आसा. हे जे पायप आसा ताका खंय तरी जे स्क्वेअर वाल बसोवन तेजी फुडली इन फ्युचर जर फुटलें गेलें जाल्यार तें उदीक आसा तें डायवर्ट करपा खातीर प्रोविजन करपा खातीर ह्या पायपाचेर रिपेर वर्क चालू आसा. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया बाबू जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताचे कडल्यान की ह्या पायपलायनाचेर कितें अपडेट आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोली. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे. हे बुलेटिन मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.